नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुम सर्वांक स्वागत. आजी अमृतधाराचे 13चे उपाख्यान म्हणल्यार 13th एपिसोडाक आमी येवन पावले. आजी एप्रिल 9 तारीख म्हणल्यार विश्व कोंकणी दिवस. ह्या विशयार आमकां ध्यान वांटूंक आमी आजी आमगेले स्टुडियोंत हाडला डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां. आनी तुमकां वता आशिल्ले प्रमाणे कोंकणी भाशा लेखक, चिंतक आनी पोशक, तशीच कोड्यालाचे हृदरोग तज्ञ. हांगेले सानो परिचय कर जाल्यार डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी पयले 40 वर्स सावन कर्नाटकचे कोंकणी शिक्षण कार्यावळींत सक्रीय जावन आसून कोंकणी पठ्यपुस्तक मंडळीचे आनी कोंकणी पठ्यपुस्तक पुनरीक्षण मंडळीचे कर्नाटक सरकार हांचे भागीदार जावन आसात. कोंकणी अंकणकार आनी लेखक, कादंबरीकार जाल्ले हांकां गोवा सरकारान माधव मंजुनाथ शानभाग कोंकणी सेवा पुरस्कार दिवन सन्मानीत केला. डॉक्टर मम्मा, तुमकां आयच्या उपाख्यानाक स्वागत. तशेंच आयच्या आमगेले विशेष उपाख्यानाक आमी एक विशेष अतिथीकय आपोवन हाडले आसा. हांणी श्री गोकुलदास प्रभू हांणी. प्रभू मामा, तुमकां आयच्या उपाख्यानाक स्वागत. नमस्कार. तशीच आमी गोकुल मामाले एक सान परिचय करून घेवया. श्री गोकुलदास प्रभू हांणी कोंकणी लेखक आनी गोंयांत जाल्ले 15वे अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदाचे अध्यक्ष, तशीच सबार मंडळीचे वांगडी आनी साहित्य अकादमी दिल्ली हाचे सबार मंडळीचे वांगडी जावन सेवा दिलेले आसा. अनेक साहित्य कृतीचे बरोवपीकार, अंकणकार हांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमीचो अंकणकार पुरस्कार, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो कोंकणी साहित्या खातीर गौरव पुरस्कार अशी अनेक पुरस्काराचे घेवपी जावन आसात. आज आमगेले दोग जाण विशेष अतिथींकय हांव स्वागत करून तुम दोगांकय हांव आनी आमगेले विक्षकांकय हांव विश्व कोंकणी दिसाचे परबी दिता. तुकाय आमचे सगळ्या प्रेक्षकांकय कोंकणी दिसाच्यो परबी दिवच्या तुमीच पावता. डॉक्टर मामा, आतां पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारचें पावता. आतां आयचे दिवस ते एप्रिल 9 तारीख विश्व कोंकणी दीस म्हूण आमी आचरण करता आसात. ह्या दिसाचें महत्व कसं? सगळ्यांकय आपल्या आपल्याला आवय भास भारी प्रमुख जावन आसता. आमी ल्हानपण असून जर बदक आसतनाचे आमगेले आवय भास आयकताच, शिकताच. त्या खातीर प्रत्येक भाशे समाजाच्यानी तांगेले भाशेक एक विशेष दीस दवरून येता. ताचो उद्देश कसो आसता म्हळ्यार सगळे जगाक, सगळे संवसाराक ती भास उलोवप समाज मात न्हय, सगळे संवसाराक त्या भाशे बगे थोडी म्हायती दिवका, तांकां कळका आनी ते भास वापरचे लोक आसा तांकां आनी चड ज्ञान दिवका. त्या खातीर प्रत्येक भाशेक ते भासा दीस म्हूण आसा. हाजे निमित्त मस्त लाभ जाता भास वाडच्याक. कसलो एक विशेष दीस ताका आयक करताचे. आमी कोंकणी खातीर आधुनीक कोंकणी ही भास वाड दिवच्याक एक तेंको दिलेलो, म्हळ्यार एक बळ दिलेलें, एक सपोर्ट दिलेलो, एक ताजे म्हाका राबून लोकांक एक ताकद दिवची म्हणटा तें काम केलेलो एक व्यक्ती शणै गोंयबाब म्हणून ताका विशेष नाम. तागेलो आजी तागेले एप्रिल 9 तारीखेक ताणें हे संवसार सोडलेलो दीस. तशी तागेलो उडगासारी हो दीस दवरून घेतला आनी लोकांनी ताका विश्व कोंकणी दिसूच म्हूण दिला. हे उडगासारपणी आमी ते एक महान व्यक्तीलो उडगास काडका आनी जे आमी कोंकणी भाशे खातीर कसो करूं अशें म्हणून ताणें घालेलो वाट आसा, आमी ती त्या वाटेर रोस कामलेले खातीर हो दीस आमी दवरून घेतिलो आसा. तशें तुमी
आमगेल विक्षकांक बरबी हाजे मुखांतर सांगतांची म्हण हांव लेखता. तशेंच येत्या आयचे दिवस तुमी सांगिल प्रमाणे री शेणै गोंयबाबाले हेका जालें पुण्यतिथी म्हूण म्हणत. अशी एप्रील 9 नंतर दुसरे खंयचे दिवस आमी आचरण करचे आसा गी म्हळ्यार कोंकणीक भाशेक प्रमुख जावन आसा गी. होय, तुवें कोंकणीच्यो आनी कोंकणी लोकल इतिहास तर पळयले रे. आमी वेगवेगळे नमुन्याचे दीस दवरून घेतलेचे. एक पावना आनी एक दीस जावका, तिसरो जावका, चवथो जावका, कित्याक म्हणून आमकां ताज्यो याद दिता रे बूक आमगेले भाशे बगे. आतां तूं आमगेले एक ती वेळेर काण पळयल्या रे, खंयचे खंयचे नमुने रे आमकां हें आसा म्हूण म्हळ्यार हाका विशेश जावन कोंकणी भाशेक कशी म्हूण म्हळ्यार रे खंयचे भाशेक ती भास आनी ती भास उपजलेलो एक जागो, एक राज्य, एक स्थळ अशें म्हणून आसता. थंय देखून आमकां हांव हें एक जानेवारी देखून डिसेंबर थंय म्हयन्यांतल्या कार्य बरयलां म्हळ्यार भाशेची जन्मभूमी म्हणत. वय ते तातूंत भितर आमी गोंय कशी आमगेले कर्नाटक आमगेले कोंकणी लोक आसा तशीच कोंकणीचे कुळार आमी गोंय म्हूण मानताचे. खंय कोंकणी भास उपजलेली आनी ताजें मूळ खंय आसा आनी खंय ती राजभास जावन आसा ताजे खातीर हांगा जानेवारी 16 तारीख देखूनची अस्मिताय दीस म्हळ्यार दवरला. अस्मिताय दीस म्हळ्यार तुका इंग्लिशार सांगतलो एक आयडेंटिटी, एक भाशेक आयडेंटिटी. जानेवारी 16 कित्याक दवरला म्हळ्यार जानेवारी 16 1967 1967 भितर हे कोंकणीक एक ताणें एक हें करून घेतलें कसन म्हळ्यार ओपिनियन पोल म्हणून कोण घेतलो गोवा भितर. म्हळ्यार ते राजकीय जावन आसचें पुरो बट ती भौगोलीकय वय आनी एक सांस्कृतीकय वय. ते राज्य ते स्वतंत्र जावन उरका म्हणून गोंयच्या लोकान एक मतदान करून आमी स्वतंत्र जावन आसता एक इच्छा पावता. ल्हान राज्य पळय ते कडच्यान आनी एक व्हड राज्य आसा, सकयल्यान एक व्हड राज्य आसा, खंयचेय राज्य आमी तर मेळना तशी आमी स्वतंत्र जावन आसूं का म्हूण. ताजे खातीर ते जानेवारी 16 दवरून घेतल्या. ताका अस्मिताय दीस म्हणटात. फेब्रुवारी 4 राजभास दीस म्हूण आसता. आतां ती राज्य जाल्ल्यान पावतवे ताका एक ती भास राजभास जावका. कशी कर्नाटकान तूं कन्नड राजभास की ते कडचे उत्तरे आसचे म्हळ्यार आमगेले कर्नाटकाचे उत्तरे आनी गोंयचे उत्तरेक आसचे, महाराष्ट्रा भितर मराठी राजभास की, तमिळनाडात तमीळ राजभास की, तशीच गोंयांत राजभास म्हणून कोंकणीक स्विकार केलेलो दीस तो फेब्रुवारी 4 ताका राजभास दीस म्हणून म्हणटात. एप्रील उरता ते विश्व कोंकणी म्हळ्यार आयचे दीस. त्या आमी शेणै गोंयबाबा उडगासार ताका तें नांव दिलेलें आसा. मागीर पळय ऑगस्ट 20 तारीख तुका दिसता ताका मान्यताय दीस अशें म्हणून म्हणटात. ते कित्याक म्हळ्यार कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळी. खंय मान्यताय मेळ्ळी? भारता संविधानांत मान्यताय मेळ्ळी. तो ऑगस्ट 20 ताका एक मान्यताय दीस. अशें कितले तुका दीस दिसता पळय डिसेंबर 19 दिसता ते खंय आसा म्हणून. आनीकय आमी फाटीं वचूं का गोंय पोर्तुगीसार हातांत आसा. 450 वर्सां पोर्तुगीसार हातां आशिल्लें गोंय. थंय देखून मुक्ती पावलें तांगेलें आडळीत देखून. भारत सरकारान ते सैनीक कारवाय करून पोर्तुगीज हांकां धांवडायले म्हणाले आमी शब्द वापरताचे आनी सोडून गेले तेन्ना आनी गोंय मुक्त जालें. ताजे खातीर डिसेंबर 19 जालें ती खबर ताका गोंय मुक्ती दीस म्हूण. अशी वेगवेगळी आमकां आमगेली अस्मिताय दाखोवन दिवच्या कास्ताची ही पुरा आमी मनयताची. तशें जाल्यार ह्या कोंकणी भाशेक भाश कितलेक वैभव आसा म्हूण सांगूं का आमकां प्रति एक दीस आमकां कळटा. प्रति एक दीस आमकां प्रमुख जावन आसा म्हूण दिसता. आतां ब्रह्मा म्हगेले मुखावेल प्रश्न तुमकां हे कसं म्हळ्यार ते डॉक्टर मोमान सांगतना हे एप्रील 9 तारखे विशयी सांगतना शेणै गोंयबाब म्हूण एक मनशालें नांव सांगलें. ह्या शेणै गोंयबाब म्हळ्यार कोण आनी तो खंय आशिल्लो? शेणै गोंयबाबा मुळान दिवचल गांवचो. तागेले फॅमिली दिवचल म्हळ्यार उत्तर गोंयांत दिवचल म्हूण एक गांव आसा. ते गांवांत तो तागेले फॅमिली आसा थंयचो तो. तागेलें नांव वामन रघुनाथ शेणै वर्दे वालावलीकार. तागेले स्कुलांचे शिक्षणा उपरांत मागीर घरचे आर्थीक परिस्थितीक लागून ताका नोकरी सोदची पडली
आनी ते नोकरी खातीर तो मुंबय गेलो. मुंबयन ताका जर्मन फार्मास्युटिकल कंपनीन तो सरवलो. आनी मागीर एक प्रेस्टिजियस सिटीर चड करून ते फर्स्ट वर्ल्ड वॉराच्या टायमार ही वॉज ऑलमोस्ट रनिंग द एंटायर फर्म. कारण ते जर्मन ब्रिटीश इंडियान जर्मन सारको प्रवेश नाशिल्ले न्ही. ते जर्मन कंपनीचे जर्मन एक्झिक्युटिव्ह सगळ्यांक खंयचे इंडिया सोडून वचचें पडलें. आनी ते टायमार त्या कंपनीची सगळी जबाबदारी ताजे वयर आशिल्ली. पूण पयलें महायुध्द संपले उपरांत ते परत येयले आनी ताका प्रमोशन दिवन दुसऱ्या प्रमोशन दिलें देखून ताणें राजिनामो दिलो. एक स्वाभिमानी मनीस. आनीक इतले भितर 1910 साकून वची तागेले कोंकणी खातीर आशिल्लें काम सुरू जालेलें. आनी रिसायन केले उपरांत कोणाक सांगूंक नातिल्लें, म्हळ्यार आपणान रिसायन केल्लें अशें कांय सांगूंक नातिल्लें. मुंबयन एशियाटीक लायब्ररीन ऑफिस टायम तागेलें केन्ना सुरू जातालें त्या टायमार सदां प्रमाणे तो घरच्यान भायर सरून एशियाटीक लायब्ररी वचून बसून थंय गोंय, कोंकणी, कोंकण हाजे इतिहास, संस्कृती, भास हे सगळे संबंदी आशिल्ले पुस्तकां सगळें ते वाचून ताजेर नोट्स बरोवन तो तागे फुडले तागेले सोद वावरा खातीर आशिल्ले प्रयत्न तो सायलंट जावन काम करीत आशिल्लो. म्हाका दिसता पळय, भाशेचें एक स्वाभिमान आशिल्लो, मोग आशिल्ली व्यक्तीक. आतां ती भास खंय मुळावी आसची गोंयांत, तो उद्योग आशिल्लो मुंबयंत. मुंबयंत वेगळी भास आसा, सरकार ब्रिटीश आसा, आंग्ल भास आसा. जाल्यार ही भाशेच मोग आशिल्लो मनीस कशी ती भास वाडोवच्याक एक बुनयाद घालता. पण तागेलें काम जाता तो एशियाटीक लायब्ररी वचून बसता आशिल्लो म्हूण प्रभू सांगलें. ती तो अध्ययन करता आशिल्लो. म्हळ्यार भास वाडोवच्याक एक ध्यास जावका, ध्यान जावका, क्रियाशील प्रयत्न जावं. म्हळ्यार ते क्रियाशील म्हळ्यार तेशीच ते कोण ताणें केल्लें निमित्त ताका प्राय कोंकणी लोकांक एक वाट दिवं जावन तो दारी दीप म्हणटा पळय तशी करच्याक साध्य जालें म्हण दिसता. एक भारी एक अभिमाना संगती. शेणै गोंयबाबू एक्चुली कोंकणी चळवळीचो एक फावंटेन हेड अशी म्हणूं येता. कारण कोंकणी एक भास की उपभास म्हणले एक व्हडलो एक वाद विवाद जायत आशिल्ल्या टायमार वेळार आनीक ह्याच वेळार समवेर अरावंड 1920 उपरांत 2025 30 त्या वेळार खूब लेख येताले कोंकणीचे भाशीक दर्ज्या बसून. तेन्ना ते सगळे वाचून ताका ते खंडन करून ताजे विरोध करून म्हळ्यार तर्कयुक्त जावन आशिल्ले विरोध करून आनीक विथ जस्टिफिकेशन लिंग्विस्टीक हिस्टोरिकल जावन आशिल्ले हे दिवन खंयचे वाद दिवन पुरावो दिवन ताणें तें प्रूव केलें. तातूंत ताणें खूब पुस्तकां बरयल्लीं आसा. कोंकणीचे जैत, गोंयकाराच्यो गोंयांबायलो इतिहास असली जायतीं पुस्तकां ताणें बरयल्लीं आसा. ह्या सगळ्या पुस्तकाचे सोद वावराचे अंडरकरंट कसो म्हणून सांगलें जाल्यार कोंकणी मनशांक आपलो जावन आशिल्लो एक इतिहास आसा. गोंयचो वाठार, गोंयचो प्रदेश ह्या महाराष्ट्रा पसून डिफरंट. कोंकणी भाशेची प्रकृती आनीक स्वभाव मराठी भाशे पसून सगळो डिफरंट आसा. ह्यो दोनूय कोंकणी समाज तशेंच कोंकणी भास मराठी समाज आनी मराठी भाशे पसून टोटली डिफरंट जावन आसा अशें म्हणून ते प्रूव करूंक आशिल्लें ताणें प्रयत्न व्हेरी सक्सेसफुली केला. आनी ते सक्सेसफूल जावन आशिल्ले वावराक लागून मागीर फुडें येयले खंयचे सगळे एक 2-3 पिळग्याक आनी आयचे पिळग्यांक बी ताणें एक्चुली उर्ज दिल्ली, उमेद दिल्ली. आनीक ताणें एक्चुली कोंकणीचे अभिमान जागेलो. ताणें सगळ्यांच्या मनांत कोंकणीचे अभिमान वाडयलो. आनीक इनफॅक्ट म्हाका दिसता कोंकणी परिशदेच्यो संस्थापक जावन आशिल्लो माधव मंजुनाथ शानबागान ती संस्था उबी करूंक आशिल्ले प्रेरणा शक्ती बी म्हाका दिसता शेणै गोंयबाबूच आशिल्लो अशें दिसता म्हाका. ताची आतां कोंकणी भास आयकता मनशां कसो सांगता म्हणल्यार मराठी अशी आसा म्हूण जाल्यार ते एक कोंकणी अभिमान वरोवच्याक आनी ते वाडोवच्याक केलेले एक शेणै गोंयबाबाल एक पात्र व्हड म्हणून हांव म्हणटा. तशीच ह्या पासा हांव तुमकां जे प्रश्न निमगिता प्रभू म्हाका हे आतां 20व्या शतमाना पळयल्यार 20व्या शतमान आदीन ज्यो मागीर पळयल्यार
हे कोंकणी भास गोंयांत कोंकणी भाशेचें पात्र कितलें व्हड आशिल्लें आनी तां प्रतिश्ठ कशें आशिल्लें? आमी इतिहास जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणीचो प्रसार आनी कोंकणीचो प्रयोग गोंयांत कशे आशिल्ले म्हणून ते एंगलांत आमी पळयत जाल्यार पोर्चुगीसान येवचे पयलींची परिस्थिती आनी पोर्चुगीसाचे आगमना उपरांत आशिल्ली परिस्थिती हातूंत दीस रातीचो फरक आसा अशें आमच्यांनी समजूं येता. आमगेले खंयचे आमगेले नदरेन ते येयल्ले सगळे हें पळयलें म्हणून सांगितलें खंयचे फॅक्ट्स पळयलें म्हणून सांगितलें आसा. कोंकणी फोकलोर ना म्हणून जाल्यार ब्रागा लायब्ररींत आशिल्ले ते कॉडॅक्स पळयले जाल्यार रामायण महाभारताच्यो काणयो हें सगळें पळयलें म्हणून जाल्यार कोंकणीचे स्वाभावीकपणान जे आशिल्लो प्रयोग म्हळ्यार उलोवपाक मात्र न्ही, इवन आमगेले ऑरल लिटरेचरांत मौखीक ज्ञान आशिल्ल्या साहित्यांत आनीक फोकलोरांत फोक सॉंग जावन दिते, फोक ड्रामा आसूं दी ना म्हणून जाल्यार फोक डान्स आसूं दी हातूंत सगळो कोंकणीचो प्रयोग जातालो म्हणूंक कांय हें ना, दुबाव ना. आनीक डॉक्टर विजय पेरेराचे कोंकणी ए लिटररी लँग्वेज ह्या पुस्तकांत ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे पोर्चुगीसान येवचे पयलींच्यो कोंकणीचें कांय लिटररी ट्रेडिशन आशिल्लें अशें ते म्हणटात. कारण हे रामायण महाभारताचे खंयचे कॉडॅक्स पळयले नंतर तातूंत एक सुंदर कोंकणीचे एक आख्यायनाचे एक आमकां एक देख आमकां तातूंतल्यान मेळटा. आनी तो सांगता इतली एक सुंदर कोंकणी बरोवपाची एक पद्दत तातूंत दिसता जाल्यार नॅचुरली शेंकड्यांनी वर्सांचे कोंकणीचे लिटररी इतिहास पोएट्री आशिल्लो आसूं अशें तो सांगता. कृष्णदास श्यामाल कृष्णदास श्यामाक एस्क्रायब करताचे तातूंत कसले पुरावो ना. कृष्णदास श्यामान हें बरयल्लें अशें एक कांय जाणांचे अनुमान आसा, बट देर इज नो खंयचे प्रूफ फॉर दॅट. वाय कसलें म्हणून सांगल्यार कृष्णदास श्यामानेची लीला तिळक म्हणून आनी एक पुस्तक आसा, मॅनस्क्रिप्ट आसा, तातूंत कृष्णदास श्यामाचे ऑथरशिपा पासून तातूंत मेन्शन केल्लें आसा. वेराज हे रामायण महाभारताचे प्रोस रायटिंगांत कांय हें दिसना आमकां खंयचे कृष्णदास श्यामाचे सिग्नेचर तातूंत दिसना. सिग्नेचर म्हळ्यार तागेलें नांव कसलें दिसना आमकां. जायते मराठी काव्यांत तुका ते पोयट्सांचें नांव दिसता, बट हातूंत तुका नांव दिसता. सेकंडली ते मॅनस्क्रिप्ट टोटली इन रोमन स्क्रिप्टांत आसा आनी कृष्णदास श्यामा नॅचुरली तें बरोवच्या कसले चान्स ना. सो प्रूफ आमचे कडेन ना, बट हे सगळे मॅनस्क्रिप्ट्स एके कडेन आशिल्ले देखून ते एक्चुली ते हें बी तागेलें जें आसूं येता अशें एक अनुमान आसा. देर इज नो कन्क्लुसीव प्रूफ. आतां ताणें सांगिल्लें ब्रागा शहराचे लायब्ररी भितर आशिल्लें म्हणलें जे ते कोंकणी भाशेक आशिल्लें साहित्य रोमन स्क्रिप्टार पोर्तुगीज मिशनरीसान बरयले शिवाय तागेल मूळ न्हय. वय वय तसो तागेल मूळ थंय आशिल्लें जाल्यार तागेल हस्ताक्षर आसता आशिल्लें. वय हे कोण की बरयल्लें निमित्त तांणी तें बरय न्ही तांकां तांणी बरयलें तें एक पुरती मात मेळ्ळा. तांकां गोत तशें भाशेंत ताणें बरयता तितली. तसोन म्हाका दिसता तें आमी हें करून घेवचें जायच ना. हाजे आनी तागेलें लिखीत न्हय आशिल्लें म्हणून सांगता ताजेर आमी वापरचें जायच ना म्हणून म्हाका दिसता. हाजे आनी एक प्रश्न कसो म्हणटा एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट कसो म्हणून सांगून जाल्यार 18व्या शतक भितर पोर्चुगीसाचे ताब्यांत आशिल्ले गोंयचे प्रदेश म्हणून सांगून जाल्यार 3 तालुका आसा, म्हळ्यार बार्देस, तिसवाडी आनी साश्टी. आनी आतांचे साश्टी म्हणून सांगून जाल्यार आतांचे मुरगांव प्रदेश तांचो येयलो. हे 3 तालुकाचे आशिल्ले हाका ओल्ड कॉन्क्वेस्ट एरिया म्हणटा ते. ओके, 18व्या शतकांतूच हे एंटायर गोवा, प्रेसेंट एंटायर गोवा 18व्या शतकांत पूर्णपणान तांचे हातान गेल्या, पोर्चुगीसा हातान. तितले भितर ते विंगड राजाचे कस्टडींत आशिल्ले. आतां हांव सांगेन हे कृष्णदास श्यामाचे लीला तिळकाचे रोमन स्क्रिप्ट, रोमन लिपीन तुले स्क्रिप्ट तुका ब्रागा लायब्ररींत मेळ्ळ्या. बट ताजे मूळ देवनागरी स्क्रिप्ट
काणकोण एरिया असो मेळ्ळें असो गोंयचे काणकोण एरिया दिसता म्हाका दक्षिण गोंया असो करून तांकां मेळ्ळें आफ्टर लिबरेशन ऑफ गोवा. बट तशी आमगेली रामायण महाभारताचे काणयांचे हे मेळूंक ना कळ्ळें न्ही. सो अशी कांय खंयचे आमकां वीकनस ह्या विशयांत कळटा. बट वॉट एवर इट इज आमकां ते 16व्या शतकाच्या बिगिनिंगांत जावो त्या सेंच्युरीन जावो आशिल्ल्या कोंकणीचे प्रयोगाचे आमकां हें मेळटा. आतां तुगेले प्रश्ना कडेन हांव परतून येता. पोर्चुगीसांनी येयले उपरांत कोंकणीचेरी आनी मराठीचेरी आनी बाकीच्या भासांचेर संस्कृत आदी भासांचेरी तांगेले हें दबाव येयलो आनी तातूंत बरोवच्याक वा बरोवन दवरच्याक आनी तातूंतले ते साहित्य वाचूंक ताजे उच्चार करूंक हाजेर सगळें तांगेले हें येयलें. सो तांगेले दुबाव आशिल्ले जे आयता की तूं रिलिजियस कंटेंट आसा म्हणून सगळो. सो तांगेले ते रिलिजियस पॉलिसीक लागून अशें हें येयल्लें. आनी कोंकणी हाजे मोस्ट हें जालें खंयचे विक्टिमायज्ड भास जाली. मोस्ट विक्टिमायज्ड भास म्हणून हें जालें. हांव आयकला प्रमाणे 1542 1546 ताजें फर्स्ट एक हें येयलें खंयचे बॅन येयल्या आनी मागीर 1684 इतिहास पळया फुल्ल हें सांगिल्लें हांवें फुल्ल पोर्चुगीसा पयलीं पोर्चुगीसाचे उपरांत म्हणून सांगिल्लें ते कॉन्टेक्स्टांत सांगिल्लें. सांगचे कसं म्हणणार ते पोर्चुगीसा लायले नंतर आमगेले लोकल साहित्य म्हणजे कोंकणी भाशेचे साहित्य जो वाचूचे जो बरोवचे जो तांणी निषेध बंद केलें अशें म्हणया. टोटली बंद केलें. ताजे निमित्त मस्त त्रास जाल्ले कोंकणी भाशेचे वाडोवपाक त्रास जाले. एनकरेजमेंट ना आशिल्लें इतलेंच न्हय ताका खंयचे कोंकणी भाशेचे प्रयोग करूंक उलोवच्याक लेगीन प्रतिबंध आशिल्ले. तशें डॉक्टर मामा आतां गोवांतूच म्हळ्यार त्या कोंकणी भाशेची जन्मभूमीचे गोंय थंयचे असं नमनेची परिस्थिती असल्यार हांगा केरळ आनी कर्नाटकांत ताजे म्हळ्यार कोंकणी भाशेक जन आसा पळय ते केरळांत आनी कोंकणींत ताजे परिस्थिती कशी आशिल्ली. म्हळ्यार तूं इतिहासीक दृश्टीर पळयलें रे जे 400 वर्स पोर्तुगीज ते सत्त आशिल्लो आडळीत आशिल्लो त्या वेळार तुका ते आमगेले पिक्चर दिसता पळय तेन्ना त्या कालाचेर 4.5 लक्ष लोक गोंयांत आशिल्ले न्हय पॉप्युलेशन ते गोवा पॉप्युलेशन. पोर्तुगीसाचे कब्जो 400 वर्स तेन्ना आशिल्लो आनी मुंबय प्रांत्य सावन मराठीचे जोरदार प्रभाव त्या वेळार पडत आशिल्लो. आतां हांव कसलेच सांगचें पळोवच म्हळ्यार हांगा त्या 400-450 वर्सांत कोंकणी भास वाडच्याक कसलो त्रास आशिल्लो म्हूण सादारण आतां ताण सांगला म्हणके 19व्या शेतमानांत आनी येतना हें खूब मराठी साहित्य थंय चलता आशिल्लें. सो ताजे हें प्रभाव कोंकणीक वाडच्याक त्रास जाता आशिल्लो आनी गोंयांतूच पळयल्यार थंय पोर्तुगीज आशिल्ले सावन थंय वाडच्याक भारीची त्रास जाता आशिल्लो अशें म्हणून म्हाका इतिहासा भितर दिसता. केरळाचे संदर्भांत एक डॉक्टर पै सांगिल्लें एक पॉयंट ऍड करता हांव. केरळांत परिस्थिती फ्री आशिल्ली ओके कित्याक म्हाका दिसता बाय 1663 पोर्तुगीसाचे कोच्ची गांव बी पोर्तुगीसाचे कस्टडींत आशिल्लो. 1503 सकून 1503 ताणें एक फोर्ट बांदिल्ले आनी 1663 भितर तांगेले हें आशिल्लें खंयचें कंट्रोल आशिल्लें एस्पेशली सर्टन पार्ट कोस्टल पार्ट ऑफ कोची वेस्टर्न पार्ट ऑफ कोची. तरी पूण 1663 डच थंय येयले आनी मागीर खंयचे पोर्चुगीज कंट्रोलान सकून वाय. बट इश्यू देर वाज आतां गोंया साकून कोंकणी मनीस हांगा कोची पावलो तरी कोची तांकां गोंया वरी कांय एक प्रॉब्लेम जालें ना. इनफॅक्ट दे वर ऑन व्हेरी फ्रेंडली टर्म्स विथ द पोर्चुगीज ऑफ कोची. हें आयकत तुमकां सरप्रायज दिसता. कोच्चींत एक्चुली पोर्चुगीज फोर्टाचे भायरच एक आमगेले हें आसा खंयचे आमगेले संकीत म्हणून आमगेले सेटलमेंट म्हणून येता आमगेले वस्ती कोंकणी मनशांची वस्ती म्हणून येता कोंकणी मनशांची कॉलनी ते पोर्चुगीज फोर्टाचे भायरच आसा जस्ट ऑन द सदर्न सायड ऑफ इट ओके.
आनीक एक्चुली तांकां जाय म्हणून आसल्यार दे कूड सिंपली हॅव कन्वर्टेड एवरीबडी. कसले आमचे इवन कोची रायो हिस्टोरिकली स्पीकिंग ही वॉज अ पपट इन द हँड्स ऑफ द पोर्चुगीज. सो हिस्टोरिकली स्पीकिंग दे वर कंपॅरेटिवली फ्री आनीक तांकां गोंयांत जाल्यार तितलें प्रॉब्लम हांगा जालें ना. बट पोर्चुगीज पिरियडांत आमकां कोंकणी खातीर हांगा कोंकणी मनशान कितें काम केलें आमकां पुरावो ना. बट डच मनशान येयल्या उपरांत हेजी आमकां थंय एक डच एक मनशान हेनरिको वॅन रेड हाणें होर्तूस मलबारिकूस इंडिकूस म्हणून सांगून होर्तीस इंडिकूस मलबारिक्स म्हणून एक 12 वॉल्युमाचे एक वनस्पतीचे एक कंपायलेशन केलें. वनस्पती म्हटल्यार प्लांट्स अँड हर्ब्स बॉटॅनिकल सस्यशास्त्राचे एक कंपायलेशन केलेलें आमकां लॅटिनान बरयलें बुक्स आमकां बूक पब्लीश केलेलो आमकां इतिहास मेळटा, ताजे कॉपीज मेळटा. तातूंत एक्चुली ते बूक कंपायल करूंक एक जाण कोंकणी मनशाच्यो हे आसा खंयचे रोल आसा, योगदान आसा मात्र न्ही. एक मलयाळी वैद आनी 3 जाण कोंकणी वैद्याचें तातूंत योगदान आसा. आनी ह्या प्लांट्सांचे सस्यांचे नांवां ताजे पार्ट्स फ्रुट्स हें सगळं बरयतना ती नांवां दितना ती सगळ्या प्लांट्साची नांवां तुका कोंकणीन मेळटा. सो म्हणटना कोंकणीचे प्रयोग म्हणटना this is only in the 17th century. It's only in the 17th century. मागीर after a long gap you find कोंकणी usage at 19व्या शतमानांत. ओके मदें तितली व्याख्यून कंटिन्युटी तशी. डॉक्टर मामा कर्नाटकांत आनी केरळांत ते 20व्या शतमानांत कशें आशिल्लें? 20व्या शतमानांत म्हळ्यार पळय त्या 400-450 वर्सांत कसलें नंतर म्हणटा पळयल्यार तुका त्या वेळाचेर कर्नाटकांत कोंकणीची स्थिती 1560 देखून म्हळ्यार 1560 देखून 1660 ते 100 वर्सां भितर अंदाजा प्रमाण एक 60,000 कोंकणी लोक गोंय सोडून कर्नाटकाक आयल्याची अशें म्हणून इतिहास सांगता. एक अंदाज दिला पण काय बरोवन बसचें जायना तेन्ना. कसं सांगता सूर्या येयले ते वयर कॅनरा जिल्लो, तेन्ना एकूच कॅनरा जिल्लो, दक्षिण आनी उत्तर कन्नड आशिल्लो पळय तो एक कॅनरा जिल्लो. तातूंत भितर उत्तर कन्नड आजी भटकळ एक मूळ एक केंद्र जावन आशिल्लें. चड लोक थंय राबता आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार ते आर्थीक जावन तिका बरें पडत जाल्यार गांवत. मागीर उत्तर कन्नड, उडपी, दक्षिण कन्नड, कासरगोड, कुंबळा अशींताय हे देवून लोक राबून आशिल्ले. जाल्यार नेर समुद्रा वाट्यान गेलेले कोच्ची गेलेले आतां प्रभू मामान सांगलें थंय एक विंगड वांट आशिल्लो. तशें तुका थंय पळयल्यार सकलचे हात भितर मॅप दाखयलो आसा. ही 3 केंद्रा जिल्ले आमकां दिसता आनी सकयल एक गुलाल रंगाचे एक कुडको दाखयला तो केरळाचो सकलचे जिल्ले आसा पळय जे आतां प्राय एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्टा भितर येता कितें कितें खंय करेक्ट म्हाका ताजें हें कोत्ता. बट चड थंय आशिल्लें तांणी नेर जावन हांगा वचून पावले. जाल्यार इतले 400 वर्सांत कोंकणीचे साक्षरताय ना आशिल्ली. त्या खातीर कोंकणी थंय वाडनी. गोंयांत तांगेले पोर्तुगीजाला आडळीत आशिल्ले तांकां तें वाडचें जाय न्ही. म्हळ्यार जगत्याचे इतिहासा भितर साहित्य म्हणून वाडून येवचे जो काल आशिल्लो जेन्ना हांगा हिंदुस्ताना भितर कन्नड, मलयाळ, तमीळ, तेलुगू, बंगाली भास वाडची तो वेळ आशिल्लो त्या वेळाचेर कोंकणीक ह्या नमुन्याचे आशिल्ले अशी बाद आशिल्ली ताका मातसो त्रास जालो. त्या खातीर त्या वेळार कोंकणी वाडचें जाय न्ही तें समजलेलो वो आमगेलो शेणै गोंयबाब. ताजे खातीर तागेलो येतना ताणें चालू दवरलो दिसता. नाही आता तुम्ही कसं सांगले म्हणारे पोर्चुगीज आले आणि आक्रमण नंतर आडळितानंतर आमकां ते वाडो साध्य जायना. तशें न्ही हे पोर्चुगीजान येवचे पयले आमगेले हे साहित्यीक बळ कितलें आशिल्लें, कोंकणी साहित्यीक बळ कितलें आशिल्लें? आतां प्रभू मामान सांगलें
की त्या वेळार आजचे मस्त हे नाची अंगडाची. पुराव मेळनाची म्हणालो इतू म्हणटा त्या विशयान. मिगेल ओपिनियन चडावद्यान आशिल्ल्यो भास आसा पळय भारतीय भासा न्ही त्या काळारी आशिल्लें साहित्य म्हणल्यार फोक लिटरेचराची ऑफकोर्स कांय जाणांनी बरोवन दवरलें आसा पुराणाचे आदारारी पुराणांची रामायण महाभारतांतल्यो काणयो ताजे बेसार आशिल्ले नाटकां हे सगळ्यांची हाजे सगळ्यांची विंगड विंगड आधुनीक भासांत रुपांतरीत जावन येयले आसा. तशेंच आमकां खंयचे शब्दकोश व्याकरण हे बी सगळं पळोवंक मेळटा. हें चड करून आमकां मेळटा 18व्या 8व्या 9व्या शतका उपरांत. ओके 8th 9th 10th सेंच्युरी उपरांत हे ग्रामर्स तें तुका मेळटा. रियल जें आशिल्लें तुका लिटरेचर व्हडमोठा साहित्य व्हडमोठा साहित्य तुका मेळटा आफ्टर 16th सेंच्युरी. तेंचे हांव सांगलें आफ्टर 16th सेंच्युरी तो मेरेन तुका मेळटा रामायण महाभारताचे हे आसा न्हू खंयचे रुपांतरीत जावन आशिल्ले एक प्रकार तुका विंगड विंगड भासांनी मेळटा. भक्ती मुवमेंटाक लागून विंगड विंगड भासांनी रामायण महाभारत हे खंयचे फोक रुपान काव्य रुपान कांय एपिसोड्सान आमकां फुडली तुका मेळटा. बट फ्रॉम 16th सेंच्युरी ऑनवर्ड्स तुका काव्य प्रकार आनी आधुनीक भासांचे विकासाची वेगवेगळी लक्षणां तुका दिसून येता. बट तुका रियल जें आशिल्लें लिटरेचर वॉट इज नोन एज मॉडर्न लिटरेचराचे प्रकार तुका दिसून येता ओन्ली आफ्टर द एडवेंट ऑफ युरोपियन्स इन टू इंडिया. दॅट इज इन द 17th सेंच्युरी ऑनवर्ड्स. 17th-18th सेंच्युरी नंतर मागीर हाका बळ मेळटा आनी 19व्या शतमानांत आमगेले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्सा नंतर आमगेले देश ब्रिटीश क्राउना सकयल गेल्या नंतर हांगा इंग्लीश एज्युकेशन स्टार्ट जालें. वेस्टर्न पद्दतीन पश्चिमी पद्दतींतल्यान शिक्षण स्टार्ट जालें आनी तातूंतल्यान आमकां युरोपियन भासांचे साहित्या कडेन वळख गेल्ली आनी ताजे प्रभाव सगळो आमगेल्या भाशेचेर आमगेल्या भाशेंतल्या साहित्यांत अशे वेगवेगळे प्रकार म्हळ्यार आधुनीक कथा कादंबरी कविता नाटक क्रिटिसिजम ह्या सगळ्यांची 19व्या शतमानासून तुका पळोवंक मेळटा. ताजे पयलीं सगळ्यांची आमगेल्या पुराणांचेर आदारीत जावन साहित्याचें आमकां आमचे कडेन आशिल्लें. कोंकणींतूय तशीच आशिल्लें. हांव ऑलरेडी पयलीं सांगिल्ल्या भशेन आमगेले एकमेव सोर्स म्हणून सांगिल्ले रामायण महाभारताच्यो काणयो. अदर दॅन वॉट इज अवेलेबल त्या कालान पळयल्यार आतां एक पंप भारत जो पुरा एक रामायण महाभारताक तांगेले भावांत बरयता शिवाय तांगेले जावन एक स्ವಂತ रचना पण अशी उणे म्हणून दिसता. जाल्यार गो डॉक्टर मामा हे एक आतां डॉक्टर प्रभू मामान सांगिल्ले प्रमाणे त्या 15th सेंच्युरींत या 16th सेंच्युरीच्या आदीन हे कोंकणी भाशेचे कसो पुराव मेळटा खंय पळोवच्या मेळटा बसन. तेंची आतां हांवें सांगिल्लें तेंची खबर तुका चड कांय मेळना. ज्यो आशिल्ल्यो थोडी आशिल्ल्यो आसा पळय ते आतां ताणें ते पुर्तुगालांत अशी लायब्ररी भितर आशिल्ली मेळ्ळें सांगलें अशें मात आसा शिवाय त्या कालाचेर नाशिल्लें म्हणूच प्रश्न. आतां प्रश्न कसो म्हणून त्यो पूण आपणा ते 2-3 आसा तें कसो दाखयता म्हळ्यार एक चारित्रीक दाखलो एक कडेन बरयलो आसा. आतां ते गेले बाहुबली पाया म्हणून बरयली ती कोंकणी भास अशें म्हणून भाशाकारांनी इतिहासकारांनी आर्किओलॉजिस्टांनी सांगिल्ले प्रमाणे आमी तें मान कोरका. आतां कृष्णदास श्यामाक तूं नांव सांगलें तें थोडें एक खंय दिसता ताजें आधुनीक हें तें सकयल बरयलां आसा पळय तें सकयल आधुनीक ट्रान्सलेशन तें मागीर दुसऱ्या लोकांनी केलें. त्या काळाचेर आमचें चड कसो हें ना. ताजे खातीरच आधुनीक काळा येतना तें कशें सम करचें म्हणून हेच एक विचारारी शेणै गोंयबाबा पात्र आमकां येद्राक दोन येद्राक दिसता. अंत भितर एक डॉक्टर मामान म्हणून गेलेले एक विशय आसा. 13व्या शतकांत नामदेवाले एक गवळणी गितांत एक प्रसंग ताणें मेन्शन केल्लो आसा.
ते म्हळ्यार ते श्री कृष्णान एक ते गोपिकां कडेन ताणें वचून तांणे जातना तांगेलें वस्त्रापहरण करचें एक हें आसलें तेन्ना तांणी ताजे कडेन मागची एक प्रसंग आसा. त्या प्रसंगांत ताणें तागेले कवी भावनेक लागून 5 जाण गवळिण्यांचें चित्र तातूंत उबें केल्लें आसा. ते 5 जाण गवळिण्यांत 5 विंगड प्रदेशाच्यो बायल मनीस ताणें हें केल्या आनी ते 5 जाणांत एकली मराठी, एकली कोंकणी, एकली गुजराती आनी एकली खंयचे तुगेले उर्दू वरी आशिल्ले भास उलोवपी अशी ताणें 5 जाण बायल मनशांचें ताणें चित्र कन्नडा तातूंत ना, कन्नडा तातूंत मेन्शन करूंक ना. वेरास मराठीणी आसा, कोंकणी आसा, गुजरातीणी आसा. पुरा भास एकच मूळ आसोकून आयिल्ले त्या भास गुजराती मराठी पुरा एक ते भाशे निमित्त. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट हें कसं म्हणून सांगून जाल्यार प्रत्येक बायल मनशा इट इज खंयचे ते हें एक 14-15 वळयांचे हें खंयचे एक पार्ट एक गवळणी गीत एक गीत इज एक सिरीज ऑफ हें आसा तें खंयचे 2 वॉल्युमाचें साहित्य अकादेमीन पब्लीश केल्लें आसा. हें पर्टिक्युलर गीत अरावंड 14-15 वळयांनी आसा. तातूंत सोनेट अशी तातूंत हें आमगेलें कोंकणी बायल मनशिले तोंडांतसून येवचे उतर आसा पळय तिगेली मागणी अशी आसा देग दातारा म्हूण सांगून ती हें करता खंयचे तिगेली ती मागणी दिता आनी ती शुद्ध मालवणी कोंकणींतल्यान आसा. सो ते कोंकणीचे 13व्या शतकांत एक कोंकणीचे एक अंश नामदेवाचे ते गवळणी गितांत येयला आसा. सो हे अपार्ट फ्रॉम दीस इन्स्क्रिप्शन आमकां कोंकणीचे एक तेन्नाचे एक प्रदेशाचे एक प्रादेशीक डायलेक्टाचे एक रूप मेळटा म्हणून तातूंत मात्र दिसता. ताजे एक देख हे आसता. देख तांचो आसा. भारी इंटरेस्टिंग विशय सांगले तुम्ही. आता डॉक्टर मामा आता ह्या शतमानांतले एक बोशडे गोंयबाबाने एक देण कसं असं आता कसं म्हणटा पळय एक विशेष एक कवर कसं कसो तुका आतां तागेलें नांव इतलें व्हड सांगूंक न्हू. आतां क्षणय गोंयबाब पूण नांव येयलें कितें गो तसो ते एक बारीक एक कसो एक इंट्रस्टींग एपिसोड आसा. ताका तागेल्या बापोल्याने मुंबय घेवन गेले. आमी गेले मुखावेल प्रश्न आशिल्ले एक्चुली. पळय तागेले शतमान येत कसं म्हणून सांगचे गेले पळय त्या काळाचेर तागेली परिस्थिती कसली पळय. कोंकणी तागेली आवय भास, मराठी तेन्ना जनप्रिय भास, पोर्तुगीज तांची राजभास, हिंदीक एक राष्ट्रीय स्थानमान तेन्ना करून आसा, इंग्लीश आंतरराष्ट्रीय भास, संस्कृत भारताचे साहित्यीक भास, जर्मन तो खंयचे कंपनीन काम केलेलें म्हणटा सांगिल्लें आसा. पळय तागेलें कितलें भाशेचें एक ज्ञान आमकां दाखयता. हें पुरो पळोवन हांगा भितर पुराय भास वाडून आयलेच. कोंकणी भास तेन्ना वाडिल्ली ना अशें म्हणून ताच्या मनांत एक येवन तो कार्यप्रवृत्त जालो. पूण दाखोवचें की हें तागेलें प्राय तागेले शतमानाच्या वेळारी गोंय सरकारान की राज्य केंद्र भारत सरकारान केलेलें फर्स्ट डे कवर आनी स्टॅम्प्स म्हाका ती याद जाता पिक्चर पळयल्यार ते ताजे खातीर घाला लोकांक पळचे खातीर. असल परिस्थिती आसतना ताणें त्याची म्हाका याद दिसचे इतली पळयता तुका दिसचे म्हळ्यार इतले नमनेचे भाशे प्रभाव तागेले सुद्दां आसूनय ताणें कोंकणी कितें काम करचें व्हड विशय. तेंच आतां खबर तेन्ना न्हू जावचें. आतां आमकां लोकांक आजीक तूं तेंच पळयता. आतां आमगेले कन्नड साहित्यान तूं काम केलेले कोंकणी लोक मस्त आशिल्लेची तांणी कसन करता आशिल्ले म्हळ्यार तांकां अशें पुरो मस्त भास येता आशिल्लें जाल्यार तांणी रचन तांगेलें चड साहित्यीक रचन कन्नड जाली. कोंकणीक त्रास घेवता तितलें म्हळ्यार पर्यावरणांत भितर भोंवतण्यात भितर तसलें एक वातावरण येना आशिल्लें जाल्यार तें आमी क्रिएट करता. आमी केल्यार मात तें येता ताजितलें तेका येना. तें प्रयत्न शणै बाबान केले. एका कडेन शेणै गोंयबाबान बरोवन दवरलें आसा. ताणें खंय एक ल्हानशी एक पुस्तिका बरयली. म्हाका ताजें नांव आतां उडगास येना त्या पुस्तिकेचें नांव कितें आनी ताजे प्रकार कसो आशिल्लो याद येना. पण तें बरयल्लें आनी एका मनशाक ताणें दाखयलें. तो एको नांवादीक मराठी बरोवपी आशिल्लो.
ते दाखयतना आणि बरयल्लें मराठीन बरयल्लें आगे ही कृती ही ल्हानशी कृती जागेली ती मराठीन आशिल्ली. ती मराठी कृती ताणें मराठी बरोवप्याक दाखयतना त्या मनशान हाका सांगलें खंय वाचून तेरे कृती जायत बट ही अस्सल मराठीशी दिसना, तूं मराठी न्हय म्हणून गेलें. खरें ताणें सांगलें की ना आपूण गोंयचो आनी तूं मराठीचे उतर मराठीचे प्रयोग न्ही असले प्रयोगान तूं खंयचे तरी म्हाका दिसून येता अशें म्हूण ताणें सांगतना हाका हें जाल्लें खंयचें स्ट्रायक जाल्लें. आपूण कितले आपणान कितले प्रयत्न केलो तरी हांव अस्सल मराठी जावचें ना. हांव म्हजें तें कोंकणीपणां याच न्हू सिच्युएशन ते एक परिस्थिती ताका तेगेलें ज्ञान उदय जाल्लें म्हळ्यार एक स्ट्रक बॅक म्हणटा पळय भितर सुकून तागेल्या अंतराळान तूं सांगलें मराठी मनीस न्हय तूं कोंकणी मनीस कोंकणीचेर बरय म्हूण. करेक्ट. म्हाका दिसता तूं सांगतो तो कुंभार जिवान तूं एज्युकेशन ना ते दुसरे ते अनेक न्हय ते ताणें अनेक एपिसोड न्हय ताणें तागेलें मदर टंगा पासून सांगता ताणें तागेल्या कॉन्वर्सेशनान की खंयचे तरी कम्युनिकेशनान तूं आमगे मदर टंग मराठी म्हणून सांगतना ताणें हाका करेक्ट केल्लें तुगेलें मदर टंग मराठी न्हय कोंकणी न्हय म्हूण. ते एक कथा न्हय कसं तो एक शाळेन भितर कुंभार जिवा म्हणून एक दिवो ते एक सानाचे शाळेन तूं ते एकलो इन्स्पेक्टर जावन येयलो बट तो म्हाका दिसता पोर्तुगीज मनीस बाराव म्हळ्यार बॅरॉन म्हणून दिसता व्हड नांव आसता गेलें. ताणें हाका समजावण दिली तुगेली भास कोंकणी न्हय म्हूण. म्हळ्यार पळय एक परिस्थिती कशी तें ताका समज तागेलें मन बदललें जालें ताजे नंतर तो आपणान नव्यान कोंकणीचें काम करतलो म्हणून एक दीश घेतली अशें म्हणून एक कथ आमकां वाचचें मेळटा. सो गोंयबाब सांगता शेणी गोंयबाब सांगता हे मराठी लेखकान मिगेल दोळ उगडले अशें एक हिंट शेणी गोंयबाबान दिलें आसा आनी दॅट वॉज द टर्निंग पॉयंट. शेणी गोंयबाबाचे ते मराठी कोंकणी ते ड्युअलिटी तूं तागेलें खंयचे स्टँड घेवचें म्हणून एक प्रेरक फोर्स जावन येयलें म्हणून हें असं एक दोळ उगडचे एक परिस्थिती सकडान एक महापुरुषान एक जिवनान तेंता हांव लेखता ताजे नंतर तांणी ताका वचचें त्या दिकान दिशेन. आनी ताका लागून मागीर शेणी गोंयबाब आपलो इतिहास आपलें मूळ आपली अस्मिताय पुरा मागीर जागृत जाल्लें हें कितें सोदचे खातीर मागीर भायर सरता आनी तो मागीर तो कन्विन्स जाल्लो उपरांत ते सामुग्री सगळी घेवन ते ऐतिहासीक ज्ञान आशिल्लें कल्चरल ज्ञान आशिल्लें लिंग्विस्टीक ज्ञान आशिल्लें सामुग्री सगळें घेवन तो लोकां मुखार दवरता आनी एका एंटायर हांकां खंयचे एक लिंग्विस्टीक कम्युनिटीक तो जागो करता. दॅट इज वॉट प्रेरीत करता तो मस्त. आतां डॉक्टर मामा आतां तुमी ताबड सांगतना हांव तुमकां राबयलें जाल्यार ते शेणै गोंयबाब म्हूण एक दसल एक मस्त एक वेगळें नांव पण ते तशें ते दवरलें म्हूण दिसता तुमकां अंकीत नांव तागेलें. ताका एक 20 वर्स की प्राय केली 19 वर्स प्रायर तागेलें एक बापोले ना तो मुंबय घेवन वता आशिल्लो स्टिमरार वो कोण म्हणून निमगेलें घेता वो आपणाक पुतोणें कळना वो खंयचो म्हणाक वो गोंयचो म्हणाक वो गोंयबाब म्हणून घेता. ताण तें एक कसलें नांव ताणें म्हूण आसच्या पुरतें एक ते सांगची कोण म्हूण आसच्या पूर म्हाका जाल्यार हांव तेंचें नांव स्विकार करतालो आनी म्हणून नांव तो शेणै गोंयबाबू जालो आनी तेंच तागेलें एक आयडेंटिटी अस्मिताय जाली. तें एक इतिहासान पळोवच्या बारीची एक सुंदर एक एपिसोड दिसता ते वय तो कळना ते भोवशा 1898 खबर ती अशी तो शेणै गोंयबाब जालो म्हणून ते एक व्हड स्टिमरार वचचे आशिल्लें आनी तो मुंबय पावलो म्हणून मुंबय यें दाखयलां ते गेटवे दिसता तो कशें जालो म्हळ्यार आत्ताचे आमगेल तसो जन आखताय मुंबय म्हणा खंय म्हण दाखयलां ते. तशी मुखावेल प्रश्न हांव प्रभू मामा नेमगिता आतां शेणै गोंयबाबाले आतां तुमी ताबड सांगलें स्वल्प विशयाचेर ताका कोंकणी भाशेन बरोवच्याक या उलोवच्याक तांची कोंकणी भास वाडोवन हाडूंक प्रेरण खंय सुकून मेळ्ळी म्हूण. वय ताका प्रेरणा हांव पयलीं सांगले भशेन ताणें ते मराठीन बरोवन ते
मराठीन बरोवन मराठी लेखा कडेन ते कृती दाखयतना ताण गेले तुम्ही ओपन केले कमी स्लाईड एक कशी जास्त न्हू आमी केलेले ते एक वाजून सोडया म्हूण दिसता म्हाका. शणै गोंयबाब हांकां नमन. हाजी दर एकली म्हणन म्हणणे तुम्ही तुमचे बुद्धीचे साणेर घासून पळयात आणि कसाक लागल्यार घेयात. म्हळ्यार हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार गूढार्थ कसो म्हजी प्रत्येक म्हणी हांव जें कितें सांगता वॉट आय से तें तुमी तुमचे बुद्धीचे साण म्हणून सांगीन जाल्यार तें हें आसा पळय तें घासून हें करचें शार्प करचें ना शार्प करचें न्ही तुका तें भांगर पुराय तें हें करतात जरोवन पळयात. सो ते साणेर तुमी घासून पळयात. मिगेले तुमचे बुद्धीचे साणेर म्हळ्यार तुमचे बुद्धीन तुमी तें यूज खंय तुमी अंधेर घासून पळया तुमगेर बुद्धी वापरून तुमी वय काय न्ही म्हूण पळयात. आनीक कसाक लागल्यार तुमकां वय म्हूण दिसल्यार तुमकां पटलें जाल्यार तुमकां तें कन्विन्स जालें जाल्यार तुमी तें घेयात. सो हांव सांगता म्हूण तुमी हें करचें नाका. तुमगेले प्रमाणकारांची एक बुद्धीक प्रेरण करचें एक इतरतान म्हणलें पळय. अत्या शणै गोंयबाबान कोंकणीचे उदरगतीक कशी वेग दिले म्हणून डॉक्टर बाबू सांगता ಸ್ವಲ್ಪ. आतां ताणें वचून मुंबय रावलो कारण हांव सगळें सांगलें गोंया भितर तें आसपाद ना. ताणें सुरवेकसान काम केलें म्हणून म्हणटात लोक. म्हळ्यार ताणें हें घेतिल्लें पळय इतिहासाची पुराची खबर आसा पळय हें ओट कोरून गोंया भायले गोंयकाराली वसाहत गोंया भायर गोंयकाराल वसाहत म्हणून एक सरणीची ऑफ भाशणां केली गोंया भितर मुंबय भितर वेगवेगळे संस्थेक ताणें आपयले आनी थंय ताणें उलोवचें स्टार्ट केलें. ते प्रारंभ करतरी गोंय म्हणल्यार कसो न्ही ताजी इतिहास म्हणल्यार कसलो ताजी भास कसली तिची भास खंय ना कोण उपजलेली कशी ती एक इंडो आर्यन भास ताजी वेगवेगळी प्राकृतांतून येयली भास ताजे फांटी कसले ती कशी उलोवचे लोकल संस्कृती कसली म्हणून त्या वेळार मुंबय तेन्ना एक आर्थीक केंद्र देंवन आसा आनी थंय वचून रबील आसत ना म्हळ्यार मूळ कोंकणी लोक ते सांस्कृतीक ते वातावरणा भितर तांणी कितलींय लोक तांणी मराठी जावन गेली. तांची भास लागींची बयळशी ते भास एका भशेन एक लागीं दिसताची अशी एक त्या परिस्थितीर तांणी जागृत करचें काम पयलीं केलें. अशें मुंबय मस्त कडेन ताणें एक कार्यक्रम केलो. मागीर ताणें पुस्तक बरोवचें सुरू केलें. ताका बरोवचें हांव सांगू इतलो पुरो ताका भास येता आशिल्ली. ताणें कशें केलें म्हळ्यार मुंबय ती भाशण केलें पळय ती काल घट्ट आसा पळय तो 1920-27 ते 7-8 वर्सां ताणें तेंची काम केलें. गोंयकारांची गोंया भायली वसणूक हें ताणें केलें. म्हणटा भितर ताणें प्राय केंद्रा जिल्ल्यांत येयलें ताणें विशय सांगूं ना सुका. आनी ताणें एक सरणी एक सिरीज ऑफ एसेस बरयली श्रृंखला वय ती श्रृंखला कशें म्हळ्यार कोंकणी विद्यार्थ्यांक तुमगेली भास म्हळ्यार कशी ती बरोवची रीत कशी ताजें ग्रामर कशी शब्द प्रयोग कशी म्हळ्यार हे खंयचें लिखीत ना म्हळ्यार ना अशें. आतां तुका आतां KG पेटयतना चेडवाक ताजी आतां भास कशी बरोवप तेन्ना एकतांय पुस्तक ना त्या काळाचेर ताणें पयलीं पुस्तक बरयली आनी तांकां जागृत केलें कोंकणी अशी बरोवका म्हण पळय हें म्हळ्यार बुनियाद काम आसा पळय मस्त कश्टाचें तें ताणें थंय बसून केलें आनी तें पुस्तक खंय छापलींची कशी लोकांक आतां मेळ्ळें आनीक आमी इतिहासा भितर पळोवका अशी ताणें जागृताय हाडली. तशीच तांणी तें केल्लें पुस्तक बरयल्यार तें स्विकार करतले जन हें आसका वय तावें एक कश्टाचें काम हांव लेखता. तशें मी मुखावर प्रश्न कसो म्हळ्यार म्हाका तें तुमी सांगतात एक मात कसो म्हळ्यार कोंकणी भाशेचें उगम कशें जालें म्हळ्यार आमी इतिहासा भितर मातशी वचका जाता कित्याक म्हळ्यार ताणें कोंकणीचें काम केलें म्हणटना आमी ताजे इतिहासा भितर थोडेशें वचका जाता. भाशाकाराले अभिप्राय प्रमाण कोंकणी एक इंडो आर्यन भास
इंडो आर्यन भाशेचे अशी व्हड ताका तुका चार्ट दिसता खूब मास आसात म्हणल्यार अवतरेय भास उत्तर भारतांत ज्यो चालती आशिल्ली पुरा आज अशी भास आसा पळय हे पुरो इंडो आर्यन भास ती तेन्ना लिखीत भास संस्कृत आसता आशिल्ली साहित्यीक भास जावन उलोवपी भास नित्याक नाटक करताय ती भास वापरता आशिल्ली प्राकृत आशिल्ली तांत भितर एक शूरसेनी प्राकृत म्हणून एक भास आशिल्ली ती शूरसेनी प्राकृत शूरसेन म्हळ्यार आज तूं हे उत्तर प्रदेशांत तूं मथुरा वृंदावन जाग्यांनी आसा पळय ताका शौरसेनी म्हणून म्हणटा शौरसेनी प्राकृत म्हणटात ती शौरसेनी प्राकृताचे एक खडेर तुका दिसता सकल एक फावट सकल 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 येता तुका 3 मास दिसता राजस्थानी गुजराती आनी कोंकणी पळय वय ते नागर अपभ्रंश ती म्हणटात ते नागर अपभ्रंशाचे अखेर 3 फावट्यां भितर कोंकणी भास दिसता तितली प्राकाश भास आनी ताजे खातीर ह्या भाशेचे सहज आनी सहज म्हळ्यार नॅचरल लिपीच हाजी देवनागरी आसा तशी ती भास बरोवंक तशी त्याच भाशेर लिपीर बरोवचें स्टार्ट केलें ताका शेणै गोंय बाबाक पोर्तुगीज भास येता आशिल्ली ताणें खरें पळयल्यार 7 पुस्तकां ताणें कोंकणीचे हाजेर रोमन लिपीर बरयलां आसा म्हणून इतिहास सांगता तशी ताणें 22 पुस्तकां हाजेर बरयलां आसात मागीर देवनागरी लिपीर बरयलां आसा आतां शेणै गोंय बाबाक कोंकणीची उदरगतीक त्रास कित्याक जाता आशिल्लो एक सांगलें तें हें आसा पळय तें एकच तुका चित्र दाखयता ते रोमन स्क्रिप्ट तांणी कोंकणी भास शिकलेची रोमन मिशनरीज आशिल्ले तांगेल्या कामा खातीर आनी तांणी वापरली तांगेली लिपी ते आनी एकडच्यान एक सांस्कृतीक जावन मस्त फुडें सरलेली एक भास आशिल्ली ती मराठी तें तुका हांगाचें खंयचें तें पुणेचें हें दाखयता आसता हेका किल्लो तांगेलो कोणालो पेशवाल किल्लो दाखयला अशें बाजीरावाल ते सांकेतीक जावन तें दाखयलां तशी ते कडच्यान त्या भाशेचे दबाव एकडच्यान ह्या भाशेचे दबाव आनी संख्या दृश्टीन सांत उण आशिल्ले आमगेले लोकाले ही भास वाडोवन हाडटाक कसलो त्रास म्हणून आमकां थंय दाखयता ताजे खातीर हें दाखयलें तशेंच हे प्रभू आमगेलो वयर प्रश्न यात कोंकणी भाशेक कोंकणीचे भूमी म्हळ्यार गोंयांत निशेध आयले म्हणून हांव आयकलें हें कशें जाल्लें आनी हाजे निमित्त कसो प्रभाव पडलो नाही निषेध येयले ते पोर्चुगीसांचे काळार 1684 आंदो 1684 1542 1546 ताजे पयलींची बट व्हड प्रमाणान येयले 1684 हाजे कारण एक कारण हांव आयकलें कसं म्हणून सांगेन जाल्यार 1683 काय कितें जस्ट 1 year बिफोर शंभाजीन नॉर्थ गोवा आक्रमण केलें शंभाजीन नॉर्थ गोवा आक्रमण करून एक्चुली गोंयचे पोर्चुगीज लोक आसा न्ही तांकां समज त्रासांक गेले ताणें त्रासांक देवर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफिटेड ते डिफीट करून डिफीट जावचे ते स्टेजार पावतना देर वॉज एन अटॅक ऑफ द मुगल्स इन देर एरिया म्हणजे मराठा एरिया तशी हांकां परतून वचचे काय जालें आनी ते वंचले बट तांणी वचून तेरी हांकां ಸ್ವಲ್ಪ डावट येयल्या पोर्चुगीसा एगेन्स्ट या न्हू भितरचे कोणकी सगळं हें केल्या म्हणून कोंकणी लोकांनी म्हळ्यार तांगेले ते हाका लागून खंयचे तांणी एकमेका कडेन उलोवंक सगळें हें सांगिल्लें मराठी कोंकणी भाशेन न्हय सो फर्स्ट टार्गेट वाज एज युजल कोंकणी म्हळ्यार संवहन करूनच जेवण त्या भाशेवर हाडलें अशें म्हूण सांगता ती बट ते हे आसा न्हय खंयचें ते बॅन इट वॉज मोस्टली इन द एक्लिसियास्टिकल कॉन्टेक्स्ट एक्लिसियास्टिकल कॉन्टेक्स्ट म्हणून सांगितलें जाल्यार तुगेलें ते हे आसा न्हय खंयचें पाद्री आमी वेंचून काडूंक तातूंत इंटरनल एक्लिसियास्टिकल प्रमोशनाक तांगेले लिटर्जींतू आनी सगळें तें आशिल्लें आनी गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनांतू एज्युकेशनांतू आनी सगळें तें बॅन चड आशिल्लें बट इट वॉज ऑन द फेस ऑफ इट पळयलें म्हणून तें ओवरऑल ते प्रत्येक लोकांक आनी ते खंयचे सेक्शन्सांक ते एप्लिकेबल आशिल्लें अशें दिसता आनीक तें 1684 तें ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर येयलें
आनीक 3 वर्सांचो टायम दिलेलो लोकांक, कन्सर्न लोकांक 3 वर्सांचो टायम दिले. विथीन 3 years इमिडिएटली तुमी कोंकणी उलोवची सोड पोर्तुगीज आपणावची. आनी आपणायले ना म्हणून सारी ताजे गांव सोड्या. गांव सोडाय म्हणून न्ही, गांव सोडाय यू फेस द पिंच ऑफ Consequence. consequence of it. त्याची ताई यांतू दिला ताणे सिक्वेन्स दिला Why? chronological. Why? 1542 कोंकणी banned in public places. Why? 1546 King João Why? III Why? ordered to ban कोंकणी and all teaching in Portuguese. Why? म्हळ्यार कोंकणीला वन पुरा शिकवण पोर्तुगीजा मात्र आसका. ताणें सांगिल्लें पळय ते 1644 Why? 1684 ते आसपास. Viceroy ordered Hindus learn in Portuguese. Why? Schools or Portuguese school or leave Goa. म्हळ्यार तुम्ही एका राबुकाव्या तुम्ही पोर्तुगीज भाषा शिकायची Why? आणि त्यातल्याच सोडायची. Why? हिंदू जावं काही येतात. 1542 कोंकणी मराठी संस्कृत बुक्स सगळंच पळय घरांनी वचून बिशप कोण तो जुवांव कास्ट्रो बिशप जुवांव कास्ट्रो आनी ह्यो मिगेल वास दोगी जाण वचून घरा वचून पुस्तकां सोदून बास्केट फुल्स ऑफ बुक्स व्हरून अंगणांत घालून लासूचे एक क्रम आशिल्लो. चडून सोडता. आनी कांय पुस्तक आसा तेणी व्हरून तांचे खंयचे बिशपाचे ऑफिसां वन दवरचे एक क्रम आशिल्लो. हेणे होता कॉन्फिस्केट करचे ना आमचे डिस्ट्रॉय करचे. दॅट वॉज द फर्स्ट इन्स्टन्स 1542 1684 उलोवचेच बंद केल्या पुस्तकाचे हे न्ही खंयचे इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कशी पवजू ना ना उलोव शकयना उलोवचे ना म्हणलें ते रितीन वापरू ना. सो आनी ते 3 वर्सांक ताणें टायम दिलेला तुमी सुदाराचे म्हणून सांगून विथीन 3 years तुमी सुदाराचे ओन्ली पोर्तुगीज म्हणून सांगून. बट ते फावंड 1687 पळयलें की ना कोंकणी उलयता अशे लोक देखून ताणें ते रिइन्फोर्स केलें. आनी दॅट वॉज द बिगस्ट हे खंयचे कोंकणी केले ते बिगस्ट पेटो. आनी तो पेटो त्या पेटोवाचे फळ it remained throughout the remaining part of Portuguese rule, even 1961 and ताजे उपरांत. पळय अनेक एक आमगेला आसा 20व्या शतमानांत कोंकणीक निषेध. पळय आतां ते तुका 1684 विचित्रपणा रे 20 शतमान येतना अजून एक काल आयला पुराय कडेन वाडत. पोर्तुगीजांक तांगेलें हें कितलें तें आशिल्लें म्हळ्यार इतलें मॉडर्नायजेशन जावचें म्हळ्यार तांकां तें बुद्धी येयली म्हूण म्हणटा पळय. 1907 इस्वेन तूं कळ्ळो प्रमोशन टू द हायर सेकंडरीक वचूं काय जाल्यार पोर्तुगीज शिकूं का. 1913 ते एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू गव्हर्मेंट स्कूल्स पोर्तुगीज भास गोता सुका कितलें मुखार येयलें पळय तें. 1929 तूं एडमिशन टू इंग्लीश स्कूल जावं जाल्यार पोर्तुगीज शिकूं का. आनीक कशें म्हळ्यार खरें पळय 1931 भितर शाळांत हें केलें एक भारतीय भाशा तांणी एलो करून सुरू केली. पोर्तुगीज आनी मराठी पोर्तुगीज आनी कोंकणी ना. वर्स्ट कशें म्हळ्यार पळय 1958 म्हळ्यार 2 वर्स पयलें 3 वर्स पयलें गोवाचे मुक्ती जावन 3 वर्स पयलीं तें जालें तें मागीर तांकां तें पिशीस म्हणी पोर्तुगीज भास गोत आशिल्ल्यांक मात शिक्षकाले अपॉयंटमेंट दिताची म्हूण. तितलो वेळ तांणी तें तांडून व्हेलें म्हळ्यार तें एक स्लायड घालां आधुनीक काळांत तांणी तें सोणी म्हूण. आता मी वापस परतू न्हू शेणै गोंयबाबाले विशया वचा. आतां शेणै गोंयबाबान हे कोंकणीची मोग तांकां कितले आशिल्ले पळया वचल. आनी नेक्स्ट स्लायड आसा आमगे लागीं. वय शेणै गोंयबाबान तितली पुरो खबर सांगूंक ना. शेणै गोंयबाबान कोंकणीक मोग करूंक कोंकणी लोकांक शिकोवंक पळय आनी ताका तागेलें पुरो काम जालें न्हू वैयक्तीक काम पुरो सुरेख सांगून जालें कळ्ळें. मागीर पळय 1939 तूं अखिल भारतीय कोंकणी परिशदांत प्रभू म्हणलो एक प्रेरण तोच म्हूण ते तांबडे हें घाललें आसा पळय तो माधव मंजुनाथ शानबाग. आनी एक कडेन शेणै गोंयबाबा चित्रण दिसता ताका प्रेरण होच म्हूण ताजे निमित्त कोंकणी वाडोवपाक. माधव मंजुनाथ शानबाग कर्नाटकचे मनीस पळय तो कुमटा आनी कारवार प्रदेश आशिल्लो तागेल्या नांवाचेर त्यांनी हें दिलां कशें पुरस्कार गोवा सरकाराचे कोंकणी अकादेमीन केला. तो तांणी पुरस्कार गोंयांत कोण भायर आशिल्ल्यांक दिला. तूं चवळ सांगिल्लें पळय म्हाका एक तो पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून तागेल्या नांवार पुरस्कार आसूं तो दिवचो. मागीर 1930 ते 1950 मेरेन माधव मंजुनाथ शानबागाले तो कर्नाटका भितर खूब क्रियाशील आशिल्लो
आनी ताणें लोकांक हें दिलें. मागीर 1986 दिसता गोवा कोंकणी अकादेमी घडली. हें पूर्ण हाका तेन्ना शेणै गोंयबाबान केलेलें ती बुन्यादच पळय त्या प्रेरणा म्हूण सांगचें हांव ते घालता. 1987 भितरी कोंकणी राजभास थंय जाली म्हूण खंयचे प्रदेशां भितरी कोंकणी उलोवच्या गरज म्हणून रायांनी जी आज्ञा दिलेली आसा आत्तां नव्या भारतीय रायांनी म्हळ्यार आडळीतदारांनी ती थंय राजभास केली म्हूण म्हळ्यार कितलें आमगेलें कामां सिद्ध जालें. इतले ल्हान जनसंख्येंत आमी लोक जाल्यार काम आमगेलें सिद्ध जालें म्हूण ते पळय एक आधुनीक चित्रण घालां आय लव कोंकणी म्हळ्यार आतां चेडवांक तें दाखोवंक काय तांकां तें समजना म्हळ्यार खातीर तें घालां. इंट्रस्टिंग आनी आस्पेक्ट कसं म्हणून सांगितलें 1687 साकून 1987 भितर 300 वर्सांक कोंकणीची परिस्थिती चिड्डिल्ली आशिल्ली. कोंकणी चिड्डून आशिल्ली म्हळ्यार कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज न्हय. कोंकणी शिक्षणान चड कांय नाशिल्ली. कोंकणी साहित्य गोंय लिबरेशना उपरांत ऑफकोर्स शेणे गोंयबाबा उपरांत कोंकणी खूब विकसीत रुपाचे वाटेर आशिल्ली. ओके बट शिक्षणांत आनीक हेर क्षेत्रांत सगळं मस्त कांय हें नाशिल्लें. कोंकणीक व्हडलें नाशिल्लें. सो 300 वर्सांक 1687 टू 1987 राजभास केल्ली. 1992 कोंकणी 8वी वळेरींत येयली. ओके त्या उपरांत मागीर हळू आसा न्ही कोंकणीची परिस्थिती इवन गोंय लिबरेशना उपरांत मागीर कोंकणीची परिस्थिती शिक्याक उजळ जाली. 70s उपरांत साहित्य फुल्लें अशें म्हणया कोंकणीक साहित्य फुल्लें अति गंभीर ज्ञान आशिल्लें साहित्य विचार लागलें सर्व क्षेत्रांत कथा कविता नाटक कादंबरी सर्व क्षेत्रांनी कोंकणी वाडूंक येयलें. बट एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट कसो म्हणून सांगिल्लें 300 वर्सां उपरांत कोंकणीक हें म्हणलां खंयचें दामून आशिल्ली कोंकणी राजभास केल्ली आनी राष्ट्र पावंड्यार कोंकणीक मान्यताय आयिल्ली. ओके बट मोस्ट इम्पॉर्टंट कसो म्हणून सांगिल्ल्यार आमगेले सान प्रायर इन 1960-70s तुगेले भाशेक व्याकरण आसूं शब्दकोश आसूं साहित्य कशें आसा जर्नल्स कितले आसा लिपीची ना अशें सगळं लोकांनी हास्य आशिल्लें. बट 50 वर्सां उपरांत आसा पळय आज आमचे कडेन खंयचे नियरली 1977 उपरांत कंटिन्यूस 77 23 नियरली 46 इयर्स जाले साहित्य अकादेमीचे पुरस्कृत आशिल्ले लेखक आसात. ज्ञानपीठ प्रशस्ती दोग जाण ज्ञानपीठ पुरस्कृत लेखक आसात. एकलो सरस्वती सन्मान पुरस्कृत लेखक आसा. एकलो नाटककार आसा आनी पुंडलीक नायक ताका इंटरनॅशनल लेवलार हें म्हणल्या खंयचे सन्मान मेळ्ळा. तागेले हे खंयचे श्री विचित्राची जात्रा ह्या रेडिओ नाटकाच्या हिंदी हाका अणकार ऑस्ट्रेलिया प्रेझेंट केल्ले खातीर कोंकणी एक्चुली जस्ट प्रायमरी लेवलार शिकयतालीं जी 1960s गोंयांत आनीक केरळांत ती आतां कर्नाटकान पावल्या. कोंकणी आतां KG साकून PG भितर एंड इवन एट PhD लेवल गोवा युनिवर्सिटीन जाता आसा. आनीक हांगा मँगलोरान ती खंयच्या कोंकणी MA लेवलार शिकयता आसा ती. जर्नलिस्ट हांगा खंयचे तुगेले दूरदर्शनांत ऑल इंडिया रेडियोंत विंगड चॅनलां सगळ्या कोंकणी पावल्या. नॅशनल बुक ट्रस्ट सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजेस आनी हेर संस्थे सगळं कोंकणीक कोंकणी कडेन दुर्लक्ष करताले ते सगळे आतां कोंकणी कडेन सगळं खंयचे पळोवचें लागल्या जी तुमचे कडल्यान कितें आसा आमकां दिया वी आर रेडी टू सपोर्ट यू. 1992 ताका पुरो मेळना म्हणचे तुवें बाय. सो 87 आनी 92 हे दोनी वर्सांच्या हाका लागून खंय तुगेले डेव्हलपमेंट्साक लागून कोंकणीचेर व्हडलो एक परिणाम येयल्लो आसा आनी कोंकणी खातीर विकासाचे एक राजमार्ग तयार जाला. कितले विकास जर म्हळ्यार आमगे संविधानाचे 8वी परिच्छेदांत ताचे पावलेच्या बी म्हणून आमगे सरकारान ताका मान्यता दिल्ली. हाजे इम्पॉर्टन्सान आशिल्लें एक एस्पेक्ट कसो म्हणून सांगितल्यार आतां खंयचेय खंयचे सरकाराच्या पावंड्यार आसूं दी ना म्हूण जाल्यार बिन सरकारी पावंड्यार आसूं दी
कोंकणी मनशां कडल्यान कोंकणी समाजा कडल्यान कसली मागणी येयली म्हणून जाल्यार आतां पयलीं भशेन न्हू, आतां गंभीरतायेन ते आयकतात आनी ताका फावो तितले हें दितात, खंयचें वचन दितात, प्रॉमीस दितात आनी ते इम्प्लिमेंट करतात. क्वेश्चन आसा वेदर वी आर रेडी फॉर खंयचें टेकींग दीस राजमा, ते क्वेश्चन आसा. आतां पळय 2014 केरळांत तुमी कोंकणी शिकयात म्हणून इवन केरळा गव्हर्मेंटान हें दिलें, खंयचें परमिशन दिल्या, कॅरिकुलम तयार करून दवरल्या, बट देर इज नो टेकर्स. तशीच आमकां कर्नाटकान ते पळयात कोंकणी पुस्तक पाठ्यपुस्तक आयलेलें आसा, तशीच विश्व कोंकणी केंद्र तसले एक घडोवन आयले, म्हळ्यार तितली प्रभावीत जाल्ल्यांची तितली उदरगती जाल्ली कोंकणी भाशेची म्हूण तुमी म्हणचे. न्ही आमी लोकांनी स्वीकार आमी कितें म्हणटा, आमी एक्चुली 4-5 वर्सांच्या 4-5 शतमानांच्या ते गुडांत आमी बंदिस्त जे नाशिल्ले, गुडांत पडिल्ले किरावरी आमी आशिल्ले, आमी भायर आमी स्वतंत्र जाल्ले, बट आमकां आनीकय उबूक आशिल्लें एक हें ना, खंयचें धैर्य ना. आमी आनीक धैर्य घेवका ना, आमी उड्डूंक मळब भितर उडोवंक आशिल्लें, आमकां स्वातंत्र्य दिल्या, आमकां रुखारी बसून बट आमी उड्डून वचाक, मळबा कडेन वचाक, वयर वचाक आमकां आमगेल्या मनांत आग्रोह आनी आसची दिसना. केरळांतल्या कर्नाटकांतल्या स्कूल लेवलाचे एज्युकेशनांत आमगेल्या पेरंट्सांनी आनी चेडवांनी आनी मॅनेजमेंट्सांनी दाखोवचे रियाक्शन पळयलें म्हणून सांगून दिलें न्ही. असल एक आमगेल्या मनांत आशिल्लें कोंकणी विशीं आशिल्लें हेसिटेशन आमकां दिसता आनी तें आमी सोडका. तशीची मिगेल पिळगेचे लेखक आनीक मनीस कोंकणी खातीर कितले आसक्ती दाखयताले, कितले कमिटेड आशिल्ले, ते कमिटमेंट, ते पर्सिवियरन्स, ध्यासू ध्यान परिश्रम आनी लागणूक खंयचें उतर तूं यूज कर, हे सगळ्यांची आतां चिक्के लूस जाल्ल्या उणें जाल्लें अशें दिसता. हाजे परिणाम आमगेल्या भाशेचे फुडाराचेर येवं पुरो, भविश्याचेर पडूं पुरो, हे आमी एक्चुली आलोचन करपाचे एक विशय जावन आसा अशें म्हाका दिसता. पण आमी कर्नाटकांत आमगेले शेणै गोंयबाबा प्रभाव म्हण आमकां कितलें तें उत्तेजन दिलें म्हळ्यार आमी कोणें पळयलें ना ताका. तो हांगा कर्नाटकाक हांगा कोणाक मेळ्ळा की ना म्हणून म्हाका खबर ना, गायला की जाल्यार आज कोंकणी लोक हांगा आसात. आमी तागेले आमी प्रभावीत जावन पळय कोंकणी चेंडू हय शाळें भितर आज मेरेन आमी 12 वर्स भितर 4,000 विद्यार्थ्यांक कोंकणी भितर आमी तांकां साक्षर केलें म्हणून एक आमकां ताजे अभिमान आसा. ही पुरा पुस्तक पळय आज पुरा बरयिल्लें आसा. पुरा आमी कर्नाटकांत आसूं संस्थेन भितर एक ते सकयल मात गोंयांत केलें ते नीळ हेज दिसता, उरलेलें बरें एक केरळा केलें. हांव एक उदाहरण दिलें तांचे भितर कळ्ळें. हे वयलीं दोनी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा देखून केलेलीं पुस्तकां अशीं आमी मुळकार सरलेले आसा अशें म्हूण दिसता. जाल्यार तुमी कसं सांगचे म्हळ्यार आतां कोंकणीक मेळका जाल्यार तसो मान्यते अनेकय चड आसा, आमी अनेकय ते जनान स्विकार करका मान्यता पुरा आमी काण घेवन आमी वाडून वरच्याक आमी तिकेची मार्क्स पडल्याची आमकां आनी कितें स्वाभिमान जागृत जाय न्ही अशें म्हणून ते दिसता. स्वाभिमान जागृत करका आमी. आमगे स्वाभिमान म्हाका दिसता आमकां भाशेचो अभिमान आसा, मोग अभिमान आसा, बट आमगेले कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां खंयचें आमी कोंकणी उलयली म्हणून जायना. आमी शिकूंक ना कोंकणी एक्चुली आमी दुसऱ्या भाशेचे पंक्तींत ओन बेसी चल जाल्यार कन्नडा वरी, मराठी वरी, मलयाळमा वरी, इंग्लीश, हिंदी वरी आनी खंयचेय विकसीत भाशेचे त्या लेवलार त्या पावंड्यार आमी खंयचे पावंक आशिल्ले आमी प्रयत्न करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आमगेल्या मनांत ते खातीर आशिल्ले आग्रोह आमी हाडूंक जाय. आमगे चेडवांक आमी कोंकणी शिकोवंक जाय, कळ्ळें न्ही. कोंकणी खंयच्या
फ्रॉम तुगेलें एलिमेंटरी लेवलार न्ही मसले एटलिस्ट मिडल स्कूल लेवलार सुगून ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवला भितर कोंकणी कंटिन्युअस जेवन शिकले जाल्यार मात्र कोंकणी जिबे वेली भास म्हणाल ते इम्प्रेशन वचून कोंकणी बरोवच्याक आशिल्ली वाचूक आशिल्ली आनी आमगेले अभिव्यक्ती खातीर आशिल्ली आनी प्रति जिवितांतल्या प्रत्येक क्षेत्रांत आमी वापरूंक आशिल्ली प्रयोगांक हाडूंक आशिल्ली एक भास अशें म्हणलें एक बिंब आमकां समाजान आमकां हाडूंक जाता. हे पण अधिकृत एक आंकडे दिलेले आसा. हे आमगेले प्राय अखेरचे स्लायड आसते. गोवा भितर सगळे जनसंख्येन भितर 12 लाख की कोंकणी लोक आसाचे. गोवा सरकाराचे हाजे प्रमाण 2150 शाळा प्रायमरी आनी हायस्कूल आसाचे. तातूंत भितर 150 शाळें भितर मात कोंकणी शिकप आतां चालती आसा म्हूण तांणीच दिलेले फिगर आसा. म्हळ्यार 4 लाख विद्यार्थी आसाचे त्या 12 लाखां भितर 40,000 जाण मात तांकां कोंकणी शिकता आसाचे. 1923 म्हळ्यार 100 वर्स फाटीक ते गोंयचें तेन्ना पॉप्युलेशन 3.5 लाख आशिल्लें. उट्टू तेन्ना 208 शाळे आशिल्ली. एकटय शाळे भितर कोंकणी म्हणलेली भास शिकप म्हणून नाशिल्लें. इतले परिस्थिती आशिल्ली. 100 वर्सांत कितलो बदल. कर्नाटकांत काणपण आमी 1 लाख आयची परिस्थिती हांव तुका दिता आसा. 1 लाख लोक आसाचे. सद कोण 10वी क्लास मेरेन 40,000 विद्यार्थी कोंकणी मातृभाशेक आसाची. आमी 400 विद्यार्थी वार्षिक जावन शिकता आसाचे. म्हळ्यार आनी कितले म्हळ्यार आमी 1% जालो 1% जाले. कितले आमी फुडें सरचे आसा म्हूण मोठे पळय. 1993 भितर 12,000 जाण विद्यार्थी आशिल्ले तेन्ना 0 शून्य दिसता तुका. 100 वर्स उपरांत 40,000 विद्यार्थी आसाचे आमगेले कोंकणी भाशीक. 400 विद्यार्थी पुणे शिकताचे म्हळ्यार एक अनेक दृश्टिकोन तो. कळ्ळें. तितले पुणे आमी बदलावण आयले. शेणै प्रेरणा आमकां तितले आसा अशें म्हणून सांगता आमी इच्छ पावता. ते तुमगेले अखेरी संदेश कसो आसतालो म्हूण लेक्चर म्हणा हांवें. इतली पुरो वाडून आयली कोंकणी भास आमी आमगेले मुखारची पिढीन अनेक ते वाचूक शिकूक बरोवच्या शिकूक वाचूक शिकूक साक्षर जावं साक्षर जावं कोंकणी साक्षरता जावं उलयला पावन तेन्ना मात्र हे कोंकणी तसं एक गोड भास व्हड भास जावच्याक जावन वरोवंक साध्य जाता. तशी इतले वेळू आमकां ह्या विश्व कोंकणी दिसाचे विशयारी माहिती दिलेले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आनी श्री गोकुलदास प्रभू हांकां दोग जाणांकय हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद दोग जाणांकय तुमगेले आयचे विशय वचजनाक प्रेरणा दिता मुखारसून कोंकणी शिकूंक म्हूण हांव लेखता. तशीच आमगेले सर्व विक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.